सगळ्यांना नमस्कार। हांव निलेश वेर्णेकर शिवोले स्वामी समर्थ मठांतून उलयतां। आज श्रावणी गुरुवार जो आसा हो आज शेवटचो गुरुवार आसा आनी त्या निमित्तान सगळे गोंयचे तमाम भक्त हांगा भरपूर भक्त दनपारां आनी त्या निमित्तान हांगा भरगच्चो अशें दनपारां भजन जालें, आरती जाल्यो, आरतींतल्यान महाप्रसाद जालो आनी त्यानंतर आतां एक प्रवचन चलता। खास मथुरापसून आमचे पंडितजी येयल्ले आसा हे प्रवचन करपाक लागून। सांगचे म्हटल्यार हांगा मठान जे भक्त हे इतले पयस पयसून येता, खास करून आमचे आरती ज्यो आसा, आरती मंडळाची आरती ते आयकपाक लागून सगळे भक्त हांगा येता आनी भक्तांची मनकामना जी आसा, जी मागता देवा कडेन जी मागणी आसा न्हू ती हांगा येयल्या उपरांत तेंच्या मनाक खूब समाधान वाटता आनी देव मागलेलें तांकां दिता। अशें स्वामी हो म्हणजे नवसाचो स्वामी समर्थ असं जाल्लें आसा आनी सबंद भक्त हांगा खूब प्रेमान आनी तितून आपुलतेन म्हणटा तशें केन्ना गुरुवार जाता, केन्ना बिरेस्तार जाता अशें लोक वाट पळयता। आनी खास करून जे हें हॉल आसा आमचे सभागृह आसा, तो सभागृह येता ते 14 तारखेर आमचे माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच राज्यसभा खासदार तनावडे भाई सर, तशेंच आमची MLA लोकल MLA मॅडम इलायला लोबो, तशेंच सगळे पंच मेंबर, सरपंच, ZP मेंबर अशें करून सगळे ह्या सभागृहाचे उद्घाटनाक बिरेस्तार दीस 4 सुमार आसा। आनी खास वैशिश्ट्य म्हणजे एक पळयतल्यान की स्वामी समर्थांची एक मुर्ती हांगा स्थापन म्हणजे मुर्ती दवरली आसा आनी मुर्तीचें खास आकर्शण अशें की सेल्फी विथ स्वामी हे ते दिसात लोकार्पण म्हणजे लोकांक ते दिसा सेल्फी घेवपाक जाता। मान्यवराचे हस्ते उद्घाटन जाल्या नंतर आनी हांव मागता 14 तारीख खास इतले भक्त आमचे गोंयांत आसा जावं गोंया भायर आसा तेंचे कडेन खास मागता की 14 तारखेर 4 सुमार जे सभागृहाचें उद्घाटन आसा तेन्ना सगळ्यांनी मोठे संख्येन हांगा उपस्थित लावची अशें तुमचे कडेन मागता। देव निलेश भाई, आयज लास्ट हे आमचो श्रावणाचो हे सकाळच्यान आतां पर्यंत कितें कितें हें जालें? हय, सकाळची स्वामीची सत्यनारायण पुजा जाता, त्यानंतर 1 सुमार स्वामीची आरती जाता, आरती सोंपल्या नंतर महाप्रसाद जाता आनी महाप्रसाद जाल्या नंतर आतां 3 सुमार ते प्रवचन सुरू जाल्लें आसा, मथुरापसून येयल्लें आसा मोहित म्हणून प्रवचन करपी पंडितजी भोईत न्ही। त्यानंतर खास करून आमचे गोंयतली वर्षला आमोणकर ही बरी गायिका आसा, त्यांचे गायनाचो कार्यक्रम आसा। अशें म्हणजे डेली गुरुवारचे खंयचोच गुरुवार असो ना की कितें तशें थंड जाल्लेलें आसा म्हणून कितें ना कितें भजन नाल्यार कितें प्रवचन जाल्यार कोणाची आरती चालूच आसता, गायन अशें चालूच आसता।